ते एक क्लियर सरकाराचो अटेम्प्ट उत्तरां ना दिवपाक, जे डिफिकल्ट प्रश्न थंय सरकार एक्सपोज जाता, की सरकाराक प्रश्न हो येवपाक नाकाच आशिल्लो पळय. काल बिहायंड द सीन खूब एक्टिविटी जाल्या की हो NEPचो प्रश्न असेंब्लीन आज येवचो न्ही म्हणून. आमी चिंतिल्लें की आनी कितें तरी करून ते ट्राय करतले. हें आमी चिंतूंक नाशिल्लें की एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज येवन ट्रेजरी बेंचीसूच हावस डिसरप्ट करतले. नॉर्मली हावस डिसरप्ट करतात ऑपोजिशन. हें पयल्याचदा आमी अशें पळयतात की ट्रेजरी बेंच हावस डिसरप्ट करता आनी 0 आवराक स्टार्ट करता, आनी जे मनशाचे अगेन्स्ट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज घालता तो 0 आवर मूव करता, आनी ताजें सगळें आयकून चालू आहा. सो ऑल इज वेल. फाल्यां परते सकाळीं परते जातलें. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ इतलोच, मूव एंड इज आस्किंग फॉर एपॉलॉजी. आतां ही एपॉलॉजी तो मागतना तो एक्झॅक्टली कितें मागता? एपॉलॉजी तो दिवचो ना आनी हावस कंटिन्यू जावचें ना. हावस कंटिन्यू जावचें ना आनी बाब कालुसाचो जो NEP प्रश्न आहा तो गोंयचें लोकसभा इलेक्शन हारतकर तांणी परती पावर टॅरीफ वाडयल्या. आमचे कडेन क्लियर फिगर्स आहात की सरकारान चड जोडून पुजून सरकार पावर टॅरीफ वाडयता. म्हणल्यार 2023-24 सरकारान 2,772 crores जोडले आणि मोडले 2,511 crores. म्हळ्यार 200 कोटीचे प्रॉफिट जावन पसून देर इज नो रिजन टू इन्क्रीज पावर टॅरीफ. कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो आहा तो गव्हर्मेंट ग्रांट, सेंट्रल गव्हर्मेंट ग्रांटांनी जाता. सो कसलोच पावर टॅरीफ वाडपाची गरज ना. ही रोल बॅक आमी डिमांड करताले गोंयचे जनतेचे वतीन. दुसरें म्हळ्यार ते NEP. बाब कालूच तुमकां ताजो व्यू पॉयंट एक्सप्लेन करतलो. पूण NEP म्हणटा ती न्यू एज्युकेशन पॉलिसी. ही एज्युकेशन पॉलिसीचे फुडलें जनरेशन, आमचे गोंयकारांचे नेक्स्ट जनरेशनाचो फुडार आज धोक्यान आहा. तुमी सगळे एक टायमार कॉलेजीक गेल्ले. कॉलेजीच्या भुरग्यांक युनिफॉर्म म्हणून डिक्लेअर केला. तो कसो डिक्लेअर केलो? प्रेस कॉन्फरन्स घेवन डायरेक्टरान. आज हायर एज्युकेशनाचे डायरेक्टरेट डिसायड करता कसले कोर्सीस तुवें घेवप ते. मेजर कोर्सीस कितें, मायनर ताजे बरोबर कॉम्बिनेशन कितें ते डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन डिसायड करता. हाजो अर्थ कितें? म्हाका कितल्याच टिचरांनी सांगिल्लें आहा की गोंयचे कॉलेजी आतां रित्यो जावपाच्यो आहा म्हणून, की जे भुरगे खरें शिकूंक सोदता ते सायडींतले दुसरे स्टेटींनी वतात. कित्याक केरळान पार्शियल इम्प्लिमेंटेशन केलां. कर्नाटका न्यू ही NEP एक्सेप्टूच करपाक तयार ना. कर्नाटका म्हणटा आमी आमची नवी स्टेट एज्युकेशन पॉलिसी करतले. अशे परिस्थितीन फुडले जनरेशनाचो फुडार काबाड जाता. हें आमी असेंब्लीन दाखोवंक सोदताले. हें माननीय मुख्यमंत्र्याक नाका आशिल्लें. कित्याक काल जी एक्टिविटी जाल्या बिहायंड द सिन्स खूब एक्टिविटी जाल्या आनी हो क्लब क्वेश्चन आशिल्लो म्हजो आनी कालुसाचो. म्हणून आज आमी हांगा बरोबर बसल्या आनी हो क्लब क्वेश्चनान सरकार एक्सपोज जावपाचो. कसो एक्सपोज जावपाचो, खंयचे रितीन. हांवें तुमकां फकत 2 एस्पेक्ट सांगल्या. खूब तातूंत डिटेल्ड आहा. तो हावस डिसरप्ट करता कित्याक तांकां गोंयचे जनतेचे फुडें प्रश्न तांचे जे ते तांचे एक्सपोज जाता ते तांकां दाखोवंक नाका. फुडें म्हणल्यार संकल्प आमोणकरांची लूटमार चलयल्या ती हांगा मडगांव पोर्ट ऑथॉरिटीन. ताजें हांवें जेन्ना इश्यू रेज केलो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें की तो इश्यू सेटल जालो म्हणून. सेटल म्हळ्यार कितें? हें सेटल चड जावपाक लागलां. आसागांव सेटल जालें आनी कितें सेटल जालें. सगळें सेटलूच जाता. कितें सेटल म्हणजे म्हाका कळूंक ना. अरे पेपरार एक टायम्स पूण हें मातशें ही दादागिरी ती कोळशाचेर सोडून तो जिप्समाचेर करता, जे एल्युमिनियम बॉक्सायटाचेर करता ती ताणें मातशी कोळशाचेर करची. ही कला कोणाकूय ना. ती कला सामकी सुपीक कला. आनी ही कला म्हाका दिसता मुखेलमंत्री फूल सपोर्ट करता हे कलेक. कित्याक ताणें आमकां सांगलो तर सरकारान गोंयचे जनतेक उत्तर दिवचें की प्रोसिजर कितें आसता ब्रीच ऑफ प्रिविलेजाक. म्हजे अगेन्स्ट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव जाल्ले हांव आमदार नासतना दिगंबर कामतीन म्हजेर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज घाल्ली. जंय म्हाका फाल्यां क्वेश्चन येवपाचो आहा. पयले दिसा इंटरव्यू दिता. कित्याक? कितें? अरे प्रश्न उत्तर दिया म्हण तुमी असेंब्लीन. आनी तो इंटरव्यू वाचलो जाल्यार सगळें न्यू एज्युकेशन पॉलिसी बेस्ट. लोकांक कोणाक त्रास ना अशें दिसूंक लागलां. दिसतालें अरे भुरग्यांक आमी इस्कॉलार आसतना आमी युनिफॉर्म घालनासले 10वेक. कितें म्हूण करतात ते कितें भुरगीं न्ही दूद पिवपाची. ते वोटर आनी हे वोटर आमकां दाखयतले कितें ते. तांकां युनिफॉर्म घालूंक लायता
ते हांचे युनिफॉर्म देंवयतले गॅरंटी दिता हांव. इशू येता कितले आवय बापूय येयले आनी मेळ्ळे म्हाका, स्टुडंट्स मेळ्ळे, एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन हेड्स मेळ्ळे. हांवें भरपूर मिटींग पासून गेले टू अंडरस्टँड वॉट इज एनईपी. कित्याक एनईपी इतलें सोंपें न्ही. तूं पळोवन हांवें कितले रिसर्च करून सगळे बूक काडले म्हजे. सो टू कोट एवरी पॅराग्राफ टू शो हाव देर इज अ मिसडायरेक्शन and non-implementation in proper manner of NEP. People are not opposing NEP. This is one thing I want to make this clear. People are saying that your manner of rushed implementation of NEP without preparing the groundwork is completely flawed and incorrect. So we would have pointed out that your system which you are designing is a hodgepodge to ten sangta. Why I use this word hodgepodge? NEP जो start तेन्ना 2020 मागी NCRF म्हणून हाडला, National Credit Framework म्हणून. तो National Credit Framework is based on CBSE circulars, CBSE pattern, which does not fit with our Goa state. Our Goa state follows the NCRT pattern. So you can't pick up something from here and put it there. It's like taking part of a Mercedes car and putting in an Audi car. And then we try to make the vehicle run. From you speak of different stages of schools. How do you integrate those different stages? How do you speak on your last stage, on your secondary stage from 9 to 12th? Choice of subjects for the students. You want to give them choice, but in 11th and 12th choice ho na. So you start studying something in 8th and 9th and 10th, and then you are abandoned in 11th and 12th, and you have to take what you are given. Is this NEP? Is this a manner of implementation? This Subhash Shirodkar and the committee actually the last time the Korpak there, that was not taking into consideration NCF. Upran NCF came. National Credit Framework. This NCF is under NCRT. So if you have this and everything is there from pedagogue to hours of study to syllabus to break up of the syllabus, kitkon korpache for even extra time, children's recreation and languages. Can the director give circulars contrary to NEP? I will tell you what my colleague Vijay Sardesai has said is a fact. There were backroom maneuvers to stall this discussion. And even I know that certain officers were phoning people to ask what I will speak on NEP today. And this interview which is given by Prasad Lolekar, let me tell you, it exposes his ignorance. I am ready to come on the house, in the house, or even on a public platform. Let the entire department be on the other side. And I will challenge, I will stand alone. And I will expose them, topic by topic, how they are misdirecting themselves. This is the future of children. Please understand this. This is the future of the youth. Right from the beginning to every stage, you are going to go in a flawed manner. And you also say, at syllabus, I question in the books such as Saturday books dile, Burgyang, school of books dile, syllabus sanglo, books dal, Paul Namud, syllabus was immediately rushed out on Saturday. Teachers training has to be done. Temunta teachers training kela, Kessler training. They have had a training inviting them and telling them about NEP. But training, you have to train them in the subjects. You have to have a 3-day training. You got to explain the concepts behind it. You must explain the flow. And then the teachers get trained and they go. You have started the school now. And some books they said would be given by end of July also. In the written thing, Borela, how do you work this? You start something just to run and to say, I'm a gold medal because we finished the cross line first. It is similar to saying that open defecation, they are all Goa is open defecation free,
and still people don't have toilets. This is kind of dishonest approach which has been taken, and I think the department should seriously think that we are not enemies. Even the तुमका खबर आसतली ते meeting गेले पहिले. Big meeting was taken calling all stakeholders. कित जाले मागीर थिंगा लोक प्रश्न विचारूंक लागलो. लोकांन प्रश्न विचारले तेन्ना हेंगा आन्सरू नाशिल्ले. सेकंड मीटिंग गेले दिसले ते आता रेडी जातले कोतले म्हण. जाल ना. मागीर मीटिंग बंद केले आनी डोर टू डोर म्हण गांवान गांवान गेले मीटिंग करपाक. हांवें लेटर केलो बंद कर म्हण ते कित कोताले मीटिंगान फकत सांगताले दिस इज एनईपी दिस इज अ थिंग यू हॅव टू फॉलो इट. नो क्वेश्चन्स म्हणटाले तांकां. हांवें म्हळ्यार व्हिडिओ रिकॉर्ड कर म्हण तुमची मीटिंग. तूं कित्याक 1 to 1 करता? 1 to 1 तुमी कित्याक लिपोवन एकल्याक एक सांगतात दुसऱ्या सांगतात. So if you have a public meeting, if you have it recorded, सगळ्यांक कळटलें that these were the 4 issues raised and how everybody has to follow it. नाजाल्यार हे सगळे लिपोवन हो एक कोतलो तो ते कोतलो मागीर when it goes to department, audit objection, A objection, ते असलो objection, मागीर कांयच आसना. All the schools will stop functioning. And finally you look at it, there are also rights of minorities which are involved. The manner in which the teachers are being appointed, they are not even giving NOC for regular appointment when the schools are having right to such a permanent teachers. They are giving NOC only on contract basis. And when we make noise, loka contract basis don't naka permanent absorb kor. In the vacancy permanent asa tenna, to me regular appointment dinat NOC, and you pick and choose whom you have to give. This is not the way that education department should work. And I think that I will say one more thing. What I said in the beginning, it was a planned conspiracy to derail our session in the morning, especially the question hour. They all came with placards. Placards didn't come out of their pockets suddenly. सगळ्यांक तयार करून दिला आणि सगळ्यांक सांगला अशें उबो रावन आवाज कर म्हण बोवाळ कर. And this way our time was spent, house adjourned, and finally question hour गेलो. रुलिंगूच जेन्ना एडजॉर्न करतात पळय तेजेर कितें म्हणपाचें तुमकां? क्वेश्चन आवर फुडें कॅन्सल जावपाक रुलिंग कित्याक करता? रुलिंगाक हेतू आहा. रुलिंग कित्याक करता? आज आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक घेता? कित्याक आमी जे कितें रेज करूंक सोदताले ते आमकां दिवंक ना. ह्या लोकांक सांगपा खातीर प्रेस कॉन्फरन्स घेता. रुलिंग डिसरप्ट कित्याक करता? जे कितें आमी उलोवंक सोदताले आनी जे कितें उलोवपाचें आमी ते तातूंत एक्सपोज जावपाचें, ताची पेंटान येवपाची आनी ते गोंयचे भुरग्यांचो फुडार कशें काबार करतात विथ अ डिसऑनेस्ट एंड अनप्लॅन्ड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ एनईपी हें कळपाचें. आनी जे भशेन गोंयचो सरकार केअरलेसली हें हँडल करता ते आमचे फुडले जनरेशनाक घातक हें एक्सपोज जावपाचें म्हणून रुलींग पार्टीन क्वेश्चन आवर डिसरप्ट केलो. खंयचे क्वेश्चन येवपाचे आसले म्हणटा तुमी? एक म्हणटा तो पावर टॅरिफ हायक, दुसरो म्हणटा तो एनईपी, तिसरो म्हणटा तो मोपा आनी दाबोली एक सिव्हिल एव्हिएशन पॉलिसी म्हणून डिक्लेअर करपाची आशिल्ली. आन्सर दिला की आमकां दाबोलीन कितल्यो फ्लायटी येतात आनी कितल्यो वतात त्यो कांय खबर ना म्हणून. प्रश्न संकल्प आमदाराचो कळ्ळें तुका न्ही? सो आतां पळय ताचेर खूब आसा, खूब उलोवंक जातालें खूब वस्तूंचेर, पूण दीज वर द मेजर क्वेश्चन. म्हजो एक क्वेश्चन आशिल्लो स्कील एज्युकेशन. आज आमी पळयलां की लक्षद्वीप जर सोडलें, लक्षद्वीप म्हणटा कितें इज अ टायनी आयलंड स्टेट. थंय जी ही आहा अनएम्प्लॉयमेंट रेट आहा ताजी सेकंड इज गोवा. आनी हाजे खातीर स्कील गॅप आमी भरपा खातीर स्कील एज्युकेशन गरजेचें. स्कील एज्युकेशन म्हणल्यार कितें? तो कार्नवाल करप न्ही पयर केला तो सगळ्याक बोनेरां लायले न्ही, दॅट इज नॉट स्कील. सो आमी ते तांकां एक्सपोज करपाचें आसलो. म्हजो नंबर 4 क्वेश्चन आशिल्लो. सो हे क्वेश्चन तांकां आयिल्ले नाका आशिल्ले म्हणून ताणें ते क्वेश्चनावर. See, that is one thing which they should also realize. आमी ऑपोजिशन आहात तेन्ना and especially done in सांगले तेशकोन as done from the ruling benches, that is not a proper thing. ना आतां स्पिकराचो अपमान जर जालो आनी तुवें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एडमीट केली जाल्यार देन इट बिकम्स द प्रॉपर्टी नॉट ऑफ द हाऊस, ऑफ द प्रिविलेज कमिटी, and then the process has to begin there.
अरे हांगा तूं डिसरप्ट करता ताका माफी माग म्हणटा. माफी मागप ना ती प्रिविलेज कमिटी डिसायड करतली आनी तो माग ना जाल्यार जेलांत बसचो पडटलो ताका. हाजे पयलीं आठवले जो आशिल्लो पळय, नारायण आठवले, गोमंतकाचो एडिटर तेन्ना, ताका एक दीस भितर बसचो पडिल्लो. तुका याद आहा जाल्यार पळया, शशिकला मुखेलमंत्री आसतना. दॅट वॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. सो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हॅज गॉट व्हेरी क्लियर कट गायडलायन्स एंड देर इज पनिशमेंट. ही विल फेस इट न्ही. तुम्ही क्वेश्चन आवर डिसरप्ट कसो करता? डिसरप्ट करून गोंयचे जनतेक मेसेज कितें की तुमकां आमी जे इश्यूज रेज करपाचे आसले तुमकां उत्तर नाशिल्लें. नाजाल्यार तूं म्हाका सांग, एनईपीचे उत्तरां काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सेक्रेटरी दिता आनी आज आमी हांगा क्वेश्चन आवराक तोंड बंद करपाचें, भायर बसपाचें. हें कितें? वा यू आर मेकिंग दीस डेमोक्रेसी इंटू अ फार्स. यू आर कन्वर्टींग डेमोक्रेसी इंटू अ फार्स. आनी गोंयची जनता सुसंस्कृत जनता, हुशार जनता, दे कॅन सी थ्रू दीस. आनी जे कितें मॅच फिक्सिंगां करतात पळय ती सगळीं दिश्टी पडटा. कोणा भितर कितें जाता तें कळटलें थोड्या दिसांनी, कळटलें तें. अरे प्रश्न येवपाक दिवप ना म्हणटा कितें कितें हाजे पयलीं जाल्लें आहा. कला अकादमीचो जेन्ना इश्यू आयलो तेन्ना हांव एकलोच थंय वचून बोवाळ मारचो पडलो. कित्याक जावचो पडलो? खूब ताका इतिहास आहा. युनायटेड ऑपोजिशन ना म्हणटा तूं. So even if you are with your unity, what you are going to do? You are 7 against them. They are 32. आता याच्या पुढे असेंब्ली तुम्ही बहिष्कार घालचे ना. आम्ही कित्याक घालतले बहिष्कार? कित्या खातीर? आमचो जर इश्यू आहा आमी तुमच्या बरें येवन सांगतले मरे हो आमचो इश्यू म्हणून. आमी ओगीच बहिष्कार कित्याक घालतले? आनी आमी केन्ना बहिष्कार घाला? एक दीस मणिपुरा खातीर घाल्लो, आनी केन्ना घाला? आनी मणिपुराक जाला ते कितें तो कांड न्ही, कांडूच न्ही तो. सगळ्या जगान केल्ले आहा वी हॅव ऑल्सो डन इट एट दॅट टायम. वन डे दॅट्स इट. आनी केन्ना गेला आमी? कॉलिंग अटेन्शनाक तुम्ही बरो एक प्रश्न रेज केल्लो एसटीपी तो पळय. कॉलिंग अटेन्शन कितें आशिल्लें, मडगांव आनी फातोर्डेची सिवरेज पायपलायनीची ती सिवरेज पायपलायन काबार जाल्या म्हणून बाबू नायक तेन्नाच्यान बोवाळ मारतालो. हांव जेन्ना मंत्री जालो तेन्ना हांवें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम म्हूण केलो आनी तातूंत पयलो हो नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन ही रिप्लेस करपाचें आमी प्रस्ताव हाडलो आनी टेंडर पास केलो. 300 कोटीचो टेंडर जो आतां काम चालू आहा आनी मार्चान 2025 मेरेन कंप्लीट जातलें. हो टेंडराचें काम कितें आशिल्लें की राय टू शिरवडे ही जी सगळी मदीं पायपलायन आहा ही रिप्लेस जातली. आतां ही रिप्लेस करपाची ताणें काम सुरवात केलां. सीएमान जे मदीं सांगलें की आमची दुकानां आहा, सो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ताका सांगलें तुमी सिवरेज पायपलायनान तें कनेक्शन तुमकां ना म्हणून तुमकां आमी नोटीस दिता नाजाल्यार तुमचें बंद उडयता. फर्स्ट ऑफ ऑल तांचो जो चिकन वेस्ट ऑफ कितें मटन वेस्ट आहा, हाव वील एसटीपी एक्सेप्ट इट? वाय वील सिवरेज एक्सेप्ट इट? सिवरेज वील ओनली एक्सेप्ट ह्युमन वेस्ट. पायपलायन नात रे थंय. पूण पायपलायन आशिल्ली जाल्यार पसून तुज्यान चिकन वेस्ट काडून तातूंत घालूंक जायना. ताका सेपरेट एटीपी जाय न्ही रे. सो तो दुकानदार ताणें दुकान विकतें घेतला तो इल्लिगल न्ही. रस्त्यार तो चोर बाजार न्ही तो मडगांवचो. मडगांवान एक चोर बाजार म्हणून चलता. लोक अशेंच कितें चोरयेच्यो गोश्टी हाडून रस्त्यार बसता ते लोक न्ही हे. सो तुमी तांकां नोटीसी कश्यो धाडटा? सारकें न्ही. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान थंय आनी सारकी परिस्थिती बिकट म्हणजे घराच्या ऑपोजीट. आतां तुका हांव सांगता आय एम 100% सिवरेज अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी फातोर्डान आहा. एकूच घराक ना तें म्हज्या. हांव हाजेर आहा कित्याचेर तें सेप्टीक टँकाचेर. हांवें कित्याक करूंक ना? कित्याक आमदारान आपलेंच केलें म्हणटलें म्हणून. सो लास्ट आतां हें सगळें जेन्ना नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन जातली तेन्ना हांव कनेक्ट जातलो. एट द मोमेंट आय एम ऑन दॅट हें कितें टँक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फाटल्यान तेणें सांगलें त्या डॉक्टर